पर्यटनाच्या मास्टर प्लॅनाचेर हळदोणचो आमदार ग्लेन टिकलोन दवरले बोट. फकत कॉपी पेस्ट करपा खातीर 3 कोटी फारीक केल्यात काय कितें? ग्लेनान विचारिल्ल्या प्रश्नाचे चौकशीचे बाबू आजगावकरान दिलें उतर. संजीवनी कारखान्याक संजीवनी मेळपाची निमणी आस्तय सोंपली. नोव्हेंबरात जावचो ना सुरू कारखानो. गोविंद गावडेन सांगले स्पष्टपणान विधानसभेत. पूण शेतकारांच्या उसाक पर्याय सोदपाचे करतले यत्न. बूट आणि रेनकोट मेळूंक ना जाल्यार करतले आंदोलन. वीज कर्मचाऱ्यांनी दिले शिटकावणी. कर्मचाऱ्यांच्या मुळाव्या गरजांकडेन सरकाराचे दुर्लक्ष. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबर विस्तारान. संजीवनी साखर कारखान्याक संजीवनी मेळपाची निमणी आस्त सोंपल्या. नोव्हेंबरात म्हटल्यार उसाच्या हंगामात साखर काडपा खातीर हो कारखानो सुरू जावप शक्य ना. सरकारान तशें घोशीत केलां. पूण सरकार शेतकाराकडल्यान बाजार दरात ऊस घेतले अशें तांणी स्पश्ट केलां. साखरे बदला इथेनॉल वा हेर पदार्थ तयार करूं येता काय कितें हाचेरय सरकार विचार करतले. फुडल्या मोसमात संजीवनी साखर कारखानो सुरू जावं नजा हे सहकार मंत्री गोविंद गावडेन विधानसभा अधिवेशनात बुधवारा स्पष्ट केले. संजीवनीक 100 कोटी परस चड लुकसाण जाल्ल्यान साखरे बदला उसापासून आनीक कसले पदार्थ तयार करूं येतात काय कितें हे पळोवपा खातीर तज्ञाची नेमणूक केल्या अशें ताणें सांगलें. पर्येचो आमदार प्रतापसिंग राणेन हो प्रस्न विचारिल्लो. The loss almost 2018-2019 is 8 crores 71 lakhs. Accumulated loss is 101 crores 22 lakhs 92,823. What is the cost of the sugar factory? खूपशी प्रपोजल्स आसात. शुगर फॅक्टरी सध्या डायपेलेटेड कंडिशनान आसा. स्पीकर सर, माननीय आमदार प्रसाद गावकरान जे प्रश्न विचारलेलो आसा की नोव्हेंबरान फॅक्टरी सुरू जातली काय कितें, हांव ओपन आन्सर दितां. इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टार्ट द फॅक्टरी इन द नोव्हेंबर. आता ज्या शेतकऱ्यांनी ऊस लायिल्लो आसा पळय न्ही, तांचो ऊस जो आसा हे सरकार घेवन व्यवस्थीत रित्या तांकां जो रेट मेळपाक जाय पळय न्ही, ताजेर डेफिनेटली कॉपरेटीव मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हांकां विश्वासान घेवन तांचो ऊस जाता जाल्यार आमी नियर बाय फॅक्टरीक दितले. तांची सबसिडीज आनी ज्या पद्दतीन तांकां रेट मेळटा पळय न्ही तो रेट दिता. शेतकऱ्यांचेर खंयचोच अन्याय जावचो ना, ताजी काळजी आमी घेता. गोंयांत पिकतल्या उसाचो वापर करून साखरे बदला इथेनॉल वा सोरो तयार करप शक्य आसा काय कितें हाचेर विचार करपाची राणेन सुचोवणी दिल्ली. गोंयच्या पारंपारीक ऊस उत्पादकांक पर्यटन उद्देगाच्या माध्यमांतल्यान कित्याक प्रमोट करिनात अशें गोवा 365चे गोंय विधानसभा ऑडिट प्रोग्रामाचे चर्चे वेळार ज्येष्ठ पत्रकार अनिल पैन विचारले. Please work into this whether alcohol can be produced profitably from sugar cane instead of sugar. Ethanol. Whether it can be produced rather than only sugar. संजीवनी सहकारी साखर कारखाना मुखार चलप का ना चलप ताजेर आमी एक रिपोर्ट आमी मागिल्लो आसात आनी त्या संदर्भात सगळे काही गोष्टी नंतरूच हांव तुमकां दिवपाक शकता. आमी शुगराच्या बरोबरूच बाकीचे कितें तातूंत भितर तयार करपाक शकतले काय कितें त्या ह्या सगळ्या व्यवसाया कडेन निगडीत आसात. तांचे कल्टिवेशन आसा. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी कन्सिडर केल्या नंतरूच आमकां हो निर्णय घेवचो पडटलो की बाबा संजीवनी साखर कारखाना मुखार व्हरप आमकां चड फायदेशीर आसा का आमी नवो कॉन्सेप्ट हाडून नवें कितें तरी आमी घालून ह्या लोकांचे शेतकऱ्यांचो आमी इंट्रस्ट सेफगार्ड करपाक शकता आणि त्याच बरोबर आमचे जे कामगार जे आसात त्यांचो इंट्रस्ट सेफगार्ड करून आमी कशें मुखार वचपाक शकता हेचे खातीर म्हाका अभ्यास करपाक थोडोसो टायम दिवचो. आय विल कम इन एक म्हयन्याच्या कालावधी भितर हेजेर कितें जातलें आणि आय विल टेक कॉन्फिडन्स टू ऑल द MLAs. गोंयाक आमचे पयलींची रूस रोयताले खुबशे मोठे मारम आनी ते थंय सुद्दां करून व्हडली हें बी करून ते थंय गोड करताले, साखर करताले, काकोय करताले. आता गोडा भशेन उरता ती काळीच कशी आसता. भाकरी केली काय ना त्या भाकरी बरोबर ती लावन खावपाची. आता सॉस किंवा आनी कितें आमी हाडटा पळय ताजे परस तें बरें. सॉसा खरें आमचे नॅचरल सॉस. तातूंत पावां घालून पोळ्या लावन खावपाचे. ओके. शेवयो करतात पळय आमच्यो शेवया लावन खावपाचे. खरी बरी. आनी तातूंत कितें आसा ते अजून बायले म्हणटात की पावसा दिसान जर तें खालें तुका थंडी सुद्दां जायना. हे ऍक्च्युअली आमच्यांनी टुरिझम मार्केटाक मार्केट
ही पुराय चर्चा पळोवपा खातीर ह्या बातमीपत्रा उपरांत आमची असेंब्ली ऑडिट ही कार्यावळ पळयात आमचे यूट्यूब चॅनल वा फेसबूक पेज. सरकाराचे कार्यपद्धतीचेर भाजपाच्याच आमदारान प्रश्न केलो. हो प्रश्न आशिल्लो गोंयचो मुखेल व्यवसाय जावन राविल्ले पर्यटनाचेर. पर्यटनाच्या मास्टर प्लॅनाचेर पयलो अहवाल सादर केल्ल्या KPMGचेर हळदोणचो आमदार ग्लेन टिकलोन बोट दवरले. फकत कॉपी पेस्ट करपा खातीर तांकां 3 कोटी रुपया फारीक केल्यात काय कितें अशें तो विचारता. पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान हाची चवकशी करपाचें उतर दिलां. मास्टर प्लान केन्ना तयार जातलो हे बाबू आजगांवकार सांगपाक शकलो ना. दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्यात जाल्ल्या बदलाक लागून हो कळाव जाला अशें बाबू म्हणटा. भाजपाचे आमदार एलिना साल्ढानान पयलो प्रस्न केल्लो. उपरांत ग्लेन टिकलो, विजय सरदेसाय आनी प्रताप सिंग राणेनय प्रस्न केलो. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळ आसतना सरकाराक वेगळे पर्यटन मंडळ कित्याक जाय असोय प्रस्न विजयन केलो. This master film that has been planned, on what basis it has been planned? Is it a replica of some other countries that is put into here, which will match? I don't think so. Because secondly, there are a lot of money already being paid. Almost about 3 crores have been paid to this KPMG. But just if you go to the master plan, it doesn't sound to me that it just copy paste and put over there, which would not go with the Goa tourism. Because गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचें काम कितें? टुरिझम बोर्डाचें काम कितें? Will it be duplication of work, especially when the KPMG and the report given by KPMG is being doubted by the treasury benches only? She has doubted, she said that the plan has been locked in. Glenn Ticklow has said it is copy and paste. Will the minister give me an assurance that there will be an inquiry into what KPMG has submitted? अरे दोन पैसे घेता एकूच. तुझो आमदार म्हणटा कॉपी पेस्ट करून 3 कोटी वेले म्हणून. इन्क्वायरी कर, इन्क्वायरी ऑर्डर कर. KPMG इन्क्वायरी ऑर्डर करची KPMGचेर. तू उलयता ना अश्युरन्स दी इन्क्वायरीचे. KPMG समज खंय ना मिस्टेक स्पीकर सर, अश्युरन्स दी इन्क्वायरीचे. 100% त्याच्या करता मला. इन्क्वायरी करूया. KPMGचेर इन्क्वायरी स्पीकर सर नोट इट डाऊन. KPMG Thank you. समज आज 14 सान कॉमेस आहा. बाबू आजगांवकर जालो उपरांत सगळ्यांक बेगीन जाय. पॉलिसी तशीच आसलेली स्पोर्ट्स पॉलिसी. पण साहेब ही पॉलिसी जी आमी करतात ही पॉलिसी आमकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन करपाक जाय. मातसो लेट जाल्यार सुद्दां जाता पण सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवया. बरी पॉलिसी, बरो मास्टर प्लॅन आमी गोंया मुखार दवरया. गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो देंविल्ल्याचें सांगून हळदोणेचो आमदार ग्लेन टिकलो आनी फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान चिंता उक्तायल्या. चार्टर विमानांतल्यान येवपी पर्यटकांचो आंकडो 25% देंवला. ताका लागून 15 लाख पर्यटकांची तूट दिसून आयिल्ल्याचें ते म्हणटात. last 2018, we got 80 lakhs of tourism, domestic, international. And we are very down on charter business, sir. And as of May, in 2019, if we take on an average of every month, we are down by 15-16 lakhs of tourists because, sir, it's a backbone of our economy. 40% of the tourists, of the people of God depends on tourism. So how are you going to manage this if you get this master plan, which is important? बाब ग्लेन टिकल्यान सांगला ते भशेन अशें दिसता की देर इज 25% रिडक्शन इन चार्टर टुरिस्ट. आमचो मंत्री म्हणटा की टुरिस्ट वाडल्या, चार्टर टुरिस्ट पडल्या. तुजो आमदार तुका सांगता. सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार. दर्यादेगो नितळ करपाचे कंत्राट सरकारान आता कर्नाटक कॉमर्स अँड इंडस्ट्रियल प्रायव्हेट लिमिटेड हे कंपनीक दिला. 5 अर्जदारांमधल्यान कमी पैसे घेवपी कंपनीक कंत्राट दिल्ल्याची माहिती पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान दिली. 2014 सावन कंत्राटाचो आंकडो 9 कोटी वेल्यान 40 कोटींचेर कित्याक पावलो ते मात ताणें सभाघराक सांगले ना. भ्रष्टाचाराच्या कारणावेल्यान दर्यादेगो नितळ करपा खातीर दिल्ली कंत्राटा हो वादाचोच विशय जावन रावला. हें 3रे कंत्राट. हाचे आदी कंत्राट दिल्ले दृश्टीचे बाबतींत आपूण समाधानी आशिल्लो अशें बाबू सांगता. पूण तांचेर आरोप जाल्ल्यान ताका कुशीक काडची पडली. वेंचणूक आचारसंहितेक लागून नवें कंत्राट दिवपाक कळाव लागलो अशें बाबू सांगता. पूण फाटल्या 5 वर्सांत हे कंत्राट 9 ते 40 कोटींचेर कित्याक पावला ह्या आलेक्स रेजिनाल्डान विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप मात बाबून दिली ना. 19-11-18 दिसा फक्त सिंगल बीड आयलें आनी 2 बिल्डर्सांनी आमकां डेट एक्सटेंड करून रिक्वेस्ट लेटर दिलें. त्या प्रमाणे एव्हल्युएशन कमिटीन डेट 15 दिसान वाडोवन 4-12-18 मेरेन केली. त्यानंतर कामाचो प्रेट हो 3 वर्सांचो करून आमी 3-4-19 दिसा आमी परत टेंडर काडून बिड्स मागयली.
जाका 5 कंपनी रिस्पॉन्ड जालो ना ना रिस्पॉन्ड मेळ्ळा रे तेजी 5 कंपनीची ह्यो 5 कंपनी टॅक्निकल बीड भितर क्वॉलिफायड जाल्यो आनी 20-19 दिसा फायनान्शियल बीड ओपन करतकीच मिस्टर कर्नाटका कॉमर्शियल अँड इंडस्ट्रियल प्रायव्हेट लिमिटेड हो L1 जालो 2014 and 2016 आणि आता 19 what is the tender because the difference is so big from 9 crores original already त्यांका लोकायुक्तान already 9 crore केले ते कित्याक केले काय मी already विचारले how you did it आता ते 9 चे सा 40 चे पावले it is going to 38 now कोट्यां खबर त्यो हजारांनी त्यो कोट्यांच्यो दर्यादेगो कोण नितळ करतलो मायकल लोबो कडेन बोट दाखोवन फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायन बाबूक प्रश्न केलो Who is going to do the beach cleaning? Whether he is going to do it or the solid waste management department which is newly formed is going to make it. साहेब म्हाका जाय न्ही साहेब अरे कळपाक जाय मरे सांगतो मरे तुका नवोच मंत्री आयला ताका करपाक जाय तें बीच क्लिनिंग या सांगतो मरे तो सांगीत आसतालो आमकां मंत्री नासताना आपल्या हातान दी म्हणून नाव उलयत मरे आतां. जाल्यार निलेशाक खबर आसतलें साहेब गोंयचे समुद्र किनारे हे आमच्या टुरिस्ट डिपार्टमेंटचे आतां वाचनाका तुका हांव कितें वाचता, मनान हांव दिसता सांगता तें तुका. सांग तें कित्याक वाचप- तुका मनान दिसता तें सांग वाचपाचें नाका सादें गव्हर्मेंट इज व्हेरी सिरियस दॅट्स वाय द गव्हर्मेंटान वेस्ट मॅनेजमेंट हे नवीन डिपार्टमेंट केला आणि नवीन डिपार्टमेंट करता आसतना वेस्ट मॅनेजमेंट हो सगळो सब्जेक्ट म्हणजे एंटायर गोंयांतले वेस्ट इज रिलेटेड टू द एनीथींग आता ते खंयच्या कोणाच्या डोमेनान कोण गेला हाजो विशय ना शेवटी वेस्ट जावप हे आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा इट इज अ कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर ऑल त्या खातीर म्हाका दिसता आमी वेस्ट मॅनेजमेंट ह्या विशयाचेर सरकार सिरियस आसा आमी पळया आमी आत्तां ताज्या डिपार्टमेंटान कोण घुसूंक ना त्या बद्दल कांय चिंता करची न्ही सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकर. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसावा प्रणेवकार पळया फुडल्यो खबरो. टीसीपी कायद्यातले जमीन व्यवहार दुरुस्तेक केल्लो विरोध चालूच दवर रे बाबा. भाजपात टीसीपी मंत्री जाल्ल्या बाबू खवळेकाराक काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान सल्लो दिला. भाजपा रामराज्य हाडपाक सोदता काय रावण राज्य. काँग्रेसीचे 10 आमदार भाजपान हालींच गरयल्यात. ते फाटभुंयेर गिरीश चोडणकारान हो प्रश्न विचारला. ज्या तरेन आमी ऑलरेडी पॅकेज पयलींच अनावन्स केल्ली की ह्या पॅकेजीचेर BJP वेगळ्या आमदारांक अप्रोच करतात. ताजे नंतर BJP तेजेर रिस्पॉन्डूय जाल्ली आनी आमच्या सरकाराक आमच्या आमदारांक ते रावण राज्य म्हणटाले परत परत रावण राज्य. आयज आमचे सगळे आमदार तेवढच्यान आसात. सो हो प्रश्न BJPक विचारपाक सोदता की तुमी जे रामराज्य हाडटा म्हणून सांगताले ते हेंच काय कितें तें रामराज्य हेंच तें फटींगपणाचें रामराज्य गाय हें चल्लां तें रावण राज्य. बाबू कवळेकरान ताबडतोब जे एसेंब्लींक ताणें बोवाळ मारलेलो जो भायर बोवाळ मारलेलो आनी जे आमी TDRाक 16B केस टू केस NOC फॉर सेल ऑफ लँड हेका जो आमी विरोध केल्लो तो विरोध तेणें दाखोवचो आनी इमिजिएटली जी नोटिफिकेशनां इशू केल्ली ती विथड्रॉ करची आनी जसो तेणें तो डिमांड केल्लो तो डिमांड तेणें फुलफील करचो एज अ मिनिस्टर ऑफ TCP. भाजपाच्या रामराज्यापासून ते दरेका पक्षाच्या फाटीत सुरो तोपपाचे परंपरेचेर काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार उलयलो. काम जाले उपरांत पोटांत वा फाटीत सुरो तोपून हेर पक्षांक वा फुडाऱ्यांक सोपोवपाचे परंपरेचेर ताणें उजवाड घालो. भाजपात गेल्ल्या 10 काँग्रेस आमदारांच्या मतदारसंघात वचून पक्ष बळकटीचे काम करतलो अशेंय गिरीशान सांगले. पळयात. भाजपान जेन्ना गोंयांक ते आयले 1994 त्यांनी 4 आमदारांक सयत त्यांनी BJP एसेंब्लींक एंट्री केली आनी तेय बीन शिवाच्या फाटीर बसून येयले आनी तेजे नंतर त्यांनी मगो पक्षा कडेन फटींगपणां करपाक जी सुरू केली तांकां काबार करून त्यांचो जागो घेवन ते एसेंब्लीन पावले. हे सुरी घेवनूच भोंवतात आनी जाय तेन्ना ते फुड्यांक हाडटात आनी तेजे नंतर ते सुरी मारतात. पूण प्रश्न येता तो हे लोक अजुनूय शाणे जायनात. एज एन वेन द डिसिजन वील बी टेकन ऑन माय रेजिग्नेशन लेट इट टील दॅट टायम आय वील
वर्क इन फूल फोर्स एज इफ अ फूल फ्लॅज प्रेसिडेंट. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. दुधाच्या दर्जाविषयी सुमोलाचे अधिकारी आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तात्पुरतो उपाय सोदून काढला. सुमोलाच्या 5 वांगड्यांची एक टीम गोंयच्या दूध उत्पादकांक प्रशिक्षण दितली. तो मेरेन सुमूल गोंयच्या दूध उत्पादकाकडल्यान दूध घेतले. FSSIन दिल्ले अधिसुचोवणे प्रमाण सुमूल दुधाची तपासणी करतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान माहिती दिली. काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान हाडिल्ल्या कॉलिंग अटेन्शन मोशनाक तो जाप दितालो. गोवा डेअरीक दूध घालपी दूध उत्पादकांक परस सुमूलच्या दूध उत्पादकांक चड अनुदान मेळटा. At present, 31 registered Bachat Guts are procuring milk of Sumul and having collected 85,25,246 liters of the milk for the year 2018 and 19. The department has paid 16,65,34,442 as a milk incentive to this Bachat Gut. Sumul has now decided to depute 4 to 5 officials to Goa to train all the dairy farmers and explain testing method of all the bulk cooler unit and Bachat Guts. They have accepted the milk and will continue the collected milk till such time that the kit arrives in Goa and training is imparted to the bulk cooler units and Bachat Gut. The government is fully supporting the farmers with a various schemes such as Kamdenu scheme, Milk Incentive Scheme, Pashupalan Scheme, Dairy Kit Scheme, Green Fodder Scheme. Due to implementation of this scheme, the milk production in state has increased. सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार. सोनसड्यावेलो कोयर परतून एक फावट बातम्यांचो विषय जावन रावला. विधानसभेत ह्या विशयाचेर चर्चा जाली. हो प्रश्न कशे तरेन जाग्यार पडूं येता ते बाबतीत मुख्यमंत्र्यान उपाययोजनांची वळेरीच सादर केली. हे उपाय जाग्यार घालपाक ताणें अर्थीक मजती दिवपाचे आश्वासन दिले. कोयराचेर प्रक्रिया करपी फोमेंतो कडेन फकत एक परवानो सोडलो जाल्यार बाकीचे खंयचेच परवाने नाशिल्ले. तशेंच कितले सारे तयार केला ताची नोंद ना अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. सोनसड्याच्या प्रश्नाचेर काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान आवाज काडिल्लो. आदलो उपमुख्यमंत्री आनी फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हाचेर उलयलो. पावसाक लागून सद्या कोयराक हात लावपाक मेळना अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. जर फोमेंतो आपल्या त्या गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटा वयलो चार्ज सोडटा आनी तांचो पेमेंट दिवपाचो हो एक विशय. जे गव्हर्मेंट, म्युनिसिपालिटी आनी ते फोमेंतो ह्या तिगांच्या बरोबर डिस्कशन एके वाटेंतल्यान चालू उरतलें. तो डिस्कशनाचो विशय कितें आहा तो पळोवया. म्हाका दिसता प्लांट घालता आसतना 3-4 कोटी म्हणलेले तो म्हणटा पेमेंट दिवंक ना. आत्ताच हांव उलयतालो जाल्यार तो प्लांट चलोवपा खातीर फॅक्टरीज एंड बॉयलर्साची परमिशन लागता. बाकी सगळ्यांची कोणाचीच परमिशन घेवंक ना. तांकां परत विचारलें की तुमी आपलो वेस्ट मॅनेजमेंट केल्या उपरांत कितल्या हेजेर ट्रिटमेंट केलो, कितलो मॅन्युअर तयार केलो तो रिकॉर्ड तांच्या कडेन ना. म्हणजे प्रॅक्टिकली खरेंच तो चलतालो काय कितें हाजेर एक प्रश्नचिन्ह आसा. आनी जर तो चलनासलो जाल्यार ताका पेमेंट कित्याक करचो, म्हणजे तो इल्लिगली चलतालो. कित्याक इतकी वर्सां ताजेर कोणी लक्ष दिवंक ना म्हाका खबर ना. आमी कांयच दिना म्हणूंक ना. आमी ताका पेमेंट कितें तरी दिवपाचो तेजेर डिस्कशन केल्या उपरांत सोल्युशन येतलो आनी आमी तो सॉल्व करता विशय. दुसरो विशय 10 ऑगस्टाच्यान तेणी सोडयल्या उपरांत हांवें ऑलरेडी आतां सीओ कडेन आनी सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट हांव दोगांय कडेन आतांच भायर ऑलरेडी मेळ्ळो. भितर ताका सोल्युशन ते म्हणटा आतां तुमी सेग्रिगेट करून वेस्ट दिता. 2 शेड तांच्यांनी भाड्याक घेवच्यो, ऑलरेडी सांगला रेंटल घेवच्यो, जेणे करून ते बेलिंग केले वतले. ती वेट वेस्ट जी आसा ती वेट वेस्ट एट प्रेझेंट जो प्लांट आसा ताजेर सध्या ट्रीट करप शक्य आसा. हांव ऑलरेडी सीओ कडेन उलयला. सीओन म्हटलां की जे कामगार ऑलरेडी तेजे कडेन कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आसा ते कामगार आमी जाय जाल्यार ऑन बोर्ड घेवं येता आनी आमी ती चलोवपाची आमचे कडेन सध्या आमी ट्रायल करपाक काय हरकत ना. सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ताका मदत करतले. आमी तो एक ट्रायल बेसिसचेर. दुसरो अल्टरनेटीव जे 2-3 ऑप्शन्स म्हणजे थंयसर मशीन्स घेवपाची आनी कितें वी आर ट्रायींग दॅट ऑल्सो. आमी वीथ कन्सर्न वीथ द मिनिस्टर्स आमी ती मशीन्स घेवपाची कितें तोय ऑप्शन जो आसा तो ऑप्शन ओपन दवरता ताच्या खातीर. आनी एट प्रेझेंट जो डंप आसा टील ऑक्टोबर पर्यंत त्या डंपाक आमी हात लायना. जसो पावस सोंपलो काय आमचें सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ताजेर मागीर जी ट्रिटमेंट रेमिडिशन ट्रिटमेंट जी आमी म्हणटा ताजेर सेग्रिगेशन परत तेजें स्क्रिनींग आनी हे सगळो विशय जो आहा पळय न्ही तो ऑक्टोबरांतल्यान सुरू करता.
परवरीच्यान आमचा मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्ता आणि व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. LED लायटी गोंयकारांक व्हडली गजाल दिसताल्यो, पूण व्हडलो गाजो वाजो केल्ल्यो ह्यो लायटी निमणो फ्लॉप शो थारला. बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावान विधानसभेत हे विशीं प्रश्न मांडिल्लो. ताचें धोरण तयार करून ते चर्चे खातीर विधानसभेच्या पटलार मांडपाची सुचोवणी मुख्यमंत्र्यान वीज मंत्र्याक दिल्या. पळयात पुराय बातमी. ही केंद्रीय येवजण आशिल्ल्यान हो विशय कठीण जावन रावला. लायटी घालपाचे कंत्राट दिल्ले एजन्सीक ताचे व्यवस्थापनय करपाक सांगिल्ले, पूण लायटी घातल्या उपरांत ताचेर कोणेच लक्ष दिलें ना. देखून हाचेर कसलोय निर्णय घेवपाक मातसो वेळ लागतलो. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हॉनरेबल मिनिस्टराक वीथ पॉलिसी येवनी आनी ताज्या उपरांत जाय जाल्यार इट वील डिस्कस इन द हाऊस. म्हाका दिसता त्यांनी पॉलिसी डॉक्युमेंट्स आपलो प्लेस करूनी. नॉट नाव, वील डिस्कस इट आफ्टरवर्ड. Honorable Chief Minister has guided me to come with the policy. But if I come with the policy and come back in this house, Ganesh Chaturthi, what I made, then again they will say that I made a promise of Ganesh Chaturthi. I cannot assure that. If they want me to discuss the policy in the house, then Ganesh Chaturthi will take time. Maybe next Ganesh Chaturthi. Because sir, Honorable Chief Minister has guided me to come with the policy. But if I come with the policy and come back in this house, Chaturthi, what I made, then again they will say that I made a promise of Ganesh Chaturthi. I cannot assure that. If they want me to discuss the policy in the house, then Ganesh Chaturthi will take time. Maybe next Ganesh Chaturthi. Jira or mention, Churchill Alemao. Speaker sir, fear and apprehension in the minds of the people of Benawali constituency regarding LED street lights. It has been over 2 years that electricity department had replaced the existing street lights with the LED street lights through a central government scheme. Today I have been receiving complaints from the people of my constituency saying most of the lights are not working. हे तू कोणाकडेच हे सारखे सिरियस आमड कित्याक पयलीं आमगे त्यो आसलो त्योच बरे आहले मरे. हे तुमी घालून आमकां व्हडलें दुयेंस हाडलें का? हे दुयेंस काडय बेगीन. परवरेच्यान आमचो खबराकार ग्लेन कॉस्ता आणि व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आमच्यो मागण्यो पुराय करूंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले. वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी शिटकावणी दिल्या. रेनकोट, बूट आणि बाकीची उपकरणां दिता म्हणून तांकां उतर दिल्लें, पूण अजूनय ते पाळूंक ना, कर्मचारी सांगतात. मजगती सावयवेरेचे लोक कुर्टी फोंडेच्या कार्यकारी अभियंत्याक वचून मेळ्ळे. अभियंत्यान तांचे गाराणे आयकून प्रश्न जाग्यार घालपाचे तांकां उतर दिलां. सुरक्षेचे नदरेन जतनाय घेवंक नाशिल्ल्यान कितल्याशाच कामगारांक कामार आसतना मरण आयिल्ल्याचे वीज कर्मचारी मंडळाचो सरचिटणीस राजू मंगेशकरान सांगले. आम्ही वेळोवेळी मेमोरंडम दिवन वेळोवेळी लेटर करून हे प्रश्न तुमचे कडेन पावयल्ले आसात आनी गेले 3 म्हयने जाले तुम्ही ह्या प्रश्नाचेर आमचे कडेन कसलीच भासाभास करपाची तयारी दाखोवना. ह्या प्रश्नाक अजून आमकां सेफ्टी इक्विपमेंट मेळूना. पावस सोंपत आयलो अजून रेनकोट मेळूना, सेफ्टी शूज मेळूना. दिस इज द ओनली डिपार्टमेंट वीच इज वर्किंग फॉर 24/7 ऑल 365 डेज. आणि म्हणून सरकाराची जापसालदारकी आसा. जे कामगारांचे प्रश्न आसात, ब्ल्यू कलर कामगारांचे प्रश्न आसात, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे आज प्रश्न जे आसात ते रात दीस लायनीचेर काम करणाऱ्या कामगारांचे प्रश्न आसात. आमकां पब्लिकेक फेस करचे पडटा. लायनी वेवस्थीत मेंटेन ना, सबस्टेशनां मेंटेन ना, सबस्टेशनाचे कसलीच सेक्युरिटी ना. पुणे सारखे सबस्टेशन रात दीस उक्ते आसतात. आमी मागतात चीफ इंजिनियरा कडेन, आमी मागतात चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी आमी मागतात विद्युत मंत्री आसा तेजेर लायटी डिपार्टमेंटान एक स्पेशल तेणी लक्ष घालून हे प्रश्न सोडोवचे. मजगती सावयवेरेच्या लोकांनी कार्यकारी अभियंत्याची भेट घेवन ताचे मुखार आपले प्रश्न मांडले. तांचे प्रश्न जाग्यार घालपाचे उतर अभियंत्यान तांकां दिले. आमच्या सावयवेऱ्यां केन्ना आमी रातची लायट पेटिल्ली पळोवंकूच ना, पळोवंकूच ना. LED ना तर LED बीन सगळ्यो त्यो बोगस. ते म्हाका दिसता तो कसलो व्यापार केलो तो आमकां कांय खबर ना. बिलां जी येता कशा कशी येता. हांगासर सगळे गाराणे आमचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरा पर्यंत पाविल्ले आसा आनी तांणी एश्युरन्स दिला ह्यो ज्यो गजाली आसात त्यो इल्ल्यो करून आपूण सॉल्व करतलो म्हणून. ट्रान्सफॉर्मर जो आहा त्या ट्रान्सफॉर्मरा भितर कितेंच ना. फक्त एलिमेंटच्यो सोरयो वयरसान सकयल कनेक्ट केला. केबलांक बोल्ट ना, फ्यूज ना, कांयच ना. फक्त एक बॉक्स आसा आनी तें बी उगडें पडलेलें आसा. सावयवेरे लोकांचो प्रॉब्लेम एक आशिल्लो की बिलिंग थोडे चड जाता
त्याचो एक प्रॉब्लेम आशिल्लो आनी दुसरो लायट एक परत परत वता म्हणून दुसरो प्रॉब्लेम आशिल्लो त्यांचो आनी तेजेर आमचे डिस्कशन जालें आतां आनी त्यांनी जे थोडे पॉयंट्स सांगला ते थोडे पॉयंट्स हांव असिस्टंट इंजिनियर डिस्कस केला आतां आनी ते फाल्यां परत इन्स्पेक्शन जातले आनी ते प्रॉब्लेम्स आमी सॉल्व करता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार आनी फोंडेच्यान कृष्ण नायक. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.